2022 असेंब्लीन 2023 असेंब्लीन आणि आता 24 आमगे सदांच एक हे आसताली की टुरिझम डिपार्टमेंट इज नॉट स्टार्टिंग द शेक्स विच एक्चुअली दे वर नॉट स्टार्टिंग, दे वर अनेबल टू स्टार्ट. 2022 लेट झाले, 2023 लेट झाले. बट फायनली आय थिंक आय हॅव टू एक्नॉलेज, जरी तरी आम बोवाड घालताले नोव्हेंबरा महिना गेल्या वर्सा चालू जावं नको, बट ह्या वर्सा 15 सप्टेंबर म्हळ्यार आमचे कोलवा आता शेक्स चालू जालो आहे, कावेलोशीप शेक्स चालू जालो आहे. सो आय हॅव एक्चुअली कम हियर टू कॉंग्रॅच्युलेट हिम बिकॉज जे जालां तें जालां. जेन्ना जायना काम ते कडेन आमी ताची टिका करताय आनी ताचेर प्रेशर घालताय काम करून घेवपाक, आनी जेन्ना जाल तेन्ना जरी तो अगो रावलो जाल्यार आय थिंक दॅट इज समथींग नॉट करेक्ट. सो आय थिंक आय हॅड कम to specially meet him and say thanks that this is started. Today the sheikhs have started waiting for the tourist. Every year tourists were waiting for the sheikhs and या वर्षा sheikhs are waiting for the tourist. They are not waiting, tourist येऊंक लागले. पण आम्ही whatever commitment we had given, हांव आनी CM बसून एकूच आमी केल्लें की ह्या फाटी फटाफट जावनी म्हणून की सिजना पयलीं सगळें रेडी करया म्हणून. सो लास्ट इयर आमी पॉलिसी नवीन आशिल्ली आणि डिमार्केशन करता आसतना एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडेन मातशें डिले जाल्ल्या खातीर वी कूड नॉट पुट इट ऑन टायम. दीस इयर वी हॅव डन इट ऑन आय थिंक मुख्यमंत्री कंटिन्युअसली हाजेर कोऑर्डिनेट करीत आशिल्लो. फर्स्ट टायम आमी इतले वर्सां जालीं शेकां घालता. फर्स्ट टायम आमकां शेकाचें लायसन्स 16 ऑगस्ट इश्यू केला. हाचे पयलीं केन्नाच इश्यू करूंक ना. सो आमी गव्हर्मेंटाक थँक्यू म्हणटा, टुरिझम डिपार्टमेंटाकूय आमी थँक्यू म्हणटा, इतले बेगीन शेकांचे लायसन्स इश्यू केले म्हणून.